नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्राचे ध्येय कोंकणी भाषा शिक्षण आणि उद्देश कोंकणी भाषा वाडोवप. कोंकणी अस्मितायेचे तिन्नीच उपाख्यानांतू आम्ही विश्व कोंकणी केंद्राचे नेतृत्वांतू प्रकाशित जेल तसले एक पुस्तकाचे विशयारी भासाभास करचार आसाची. हे पुस्तक सारस्वत ब्राह्मणाचो प्राचीन इतिहास म्हणलेले हे श्री बस्ती पुंडलिक शणै हांणी बरयलेलें आसा. तशीची हे कोंकणी भाषेक अणकार केला श्री रमेश लाड हांणी. हे पुस्तकाचे नियाळ घेताची आमकां ताजे माहिती दिताची आनी आमगेलो तो भासाभास करताची कोडियालाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आणि चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्कार. आता पुस्तक पळयतना मामा सारस्वत ब्राह्मणाचो प्राचीन इतिहास श्री बस्ती पुंडलिक शणै हांणी बरयलेलो आसा कन्नडांतू. हक्का कोंकणींतू अणकार केला श्री रमेश लाड मामान. सो हे पुस्तक आमकां वाचितना आमगे एक भाषेचे एक बरोपण दिसता म्हणून तुमकां दिसता न्हय? वय म्हणजे पळय खंयचे एक भाशेचे उदरगत कशी जाता म्हणून तूं एक उदाहरण सांगलें. आता ह्या पुस्तका आमी हाजे थोडेची अध्ययन करून उलोवच्याक कारण कसं आसा म्हणून म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत वापरलेली भास कोंकणी भास बरोवपी भास अगदी शुद्ध आसा, बरी आसा. दुसरी कसं आसा म्हळ्यार भितर हें आमगेलें विश्व कोंकणी केंद्राचे साहित्य माळा हांतूं जर प्रकाशित केलेले आमगेले एक पुस्तक कृती म्हणत. वय तिसरी कसं म्हणून म्हळ्यार हांत असोच विशय आसा पळय हो विशय खूब कोंकणी लोकांक मुळावी लोक कोण आशिल्ले कोंकणी आज आमी कोंकणी समाज म्हणटाची हांगेले मुळावी कोण आशिल्ले तांगेले बगे हांतूं इतिहास आसा. आता हे पुस्तक बरयलं व्यक्तीले आमी एक ल्हान एक परिचय करून घेवचे गरजेचे आसा. बस्ती पुंडलिक शणै म्हळ्यार हांव तें बरयलें आसा 1921 देखून 1991 90 वर्स वांचून आशिल्ली एक श्रीमंत चिंतक. तो श्रीमंत म्हळ्यार चिंतनेंत बुद्धींत ज्ञानांत एक श्रीमंत मनीस. स्वातंत्र्य झुजारी तो देशाचे हाका स्वातंत्र्य संग्रामा भितर ताणें वांटो घेतला आनी तो जेलांतय गेलेलो आसा. तो जेलांतय गेलेलो आसा. ते जेलांत गेलेले जे पळय इतिहासकार तो इतिहासाचें अध्ययन केलं म्हणून तो एक विश्वविद्यालय वचून इतिहासान शिकिल्लो न्हय, स्वअध्ययनार तो इतिहास शिकिल्लो मनीस. संशोधक खूब संशोधन केलें ताणें वचून. शिलालेख, पत्रलेख, ताम्रलेख, पुस्तक, वेगळे वेगळेचे वस्तू संग्रहालय, वेगळे वेगळेची पुस्तक भंडार हांगपुरा तो वचून तो ताणें अध्ययन केलेलो आसा. आनी ते कसं म्हळ्यार ताणें जेन्ना तो हातूंत बंदिकान आशिल्लो स्वातंत्र्य संग्रामा वेळार तेन्ना ताका उत्तर भारताचे खूब हिंदी लोकांलो वळख जालो. तांतले तो हिंदी शिकलो पळय. तांतले हिंदी शिकून खंय तर म्हळ्यार तो हिंदी विशारद पदवी घेतली ताणें. आनी बंटवारचे SVS शाळे भितर हिंदी शिक्षक जावन कामां मेळ्ळो. हे पळय हे आमगेले एक मलगड लेखक आमगेले तांक कितले आसा म्हणून म्हळ्यार ताका पळय इतिहासाचे आमगेले संस्कृतायेचे आमगेले भाशेचे सगळे एक तितून मोग आशिल्ले निमित्त ताणें तितलो व्हड एक काम केलें. आनी हें पुस्तक पळया हाजें नांव पळय सांगलें ना तूं आतां सारस्वत ब्राह्मणाचो प्राचीन इतिहास म्हूण. हांगा कसं म्हळ्यार हांगा तो ब्राह्मण तो सारस्वत म्हळ्यार प्रश्न न्हय आसच्यो. सारस्वत लोक म्हूण सांगचे कित्याक ते सरस्वती न्हयचे देगेर आशिल्ले लोक ते जे आमी आज कोंकणी समाजात हांगा चड अशे लोक आसाचे ते पळय त्या मुळावीचे. तसो तांगेले इतिहास आमगेले आयचे कोंकणी समाजा वयरी ते समची कसं म्हणटा आमी ताजे प्रतिबिंब दिसता. आनी आज भास वाडून येवच्याक मुळावी काम कोण केलेलें आसा तांगेले थोडे परिचय मेळटा. म्हळ्यार खातीर ही पुस्तक म्हाका दिसता 44 संख्या हाजे म्हळ्यार 46 न्हय 47 48
48 म्हाका तें पुस्तक शें दिसता तें ताचे भितर हें 48 हे आमी आतां पुस्तकाचें आमगेले मुख चित्र पळतो आमी ते कावी कलेचे सरस्वतीक आमी गेलेले हंसवाहिनी सरस्वतीक गेलेले आसा हे आमगे विश्व कोंकणीचे एक मुद्र तो आमी केन्नाय हांगा कोणें सोयर येयल्यार ताजे चित्रकलेचे आमी एक हें दिता फलक दिताचे हे पुस्तकाची एक चित्रणाची आमगेलपण दाखोवचें हातूंत भितर ताकत आसा पुस्तकांतून म्हणून तरी हे पुस्तक हांवें काण घेतिलें आसा त्या पुस्तक भाईले स्वरूप पळयतनाची एक वाजुका म्हणून दिसता आता या पुस्तका प्रमाणे हे कोंकणी भास केन्ना उपजली आता ताणें कसं सांगचें म्हळ्यार हांगा तो हें पुस्तक ताणें बरयतना हातूंत भितर तो भाशे बग्गी बरयना हे भास उलयता आयचे लोक आसा पळय जाल्यारय ताणें थोडे एक हांगा सांगिल्लें आसा पयलीं 1-2 प्रश्नां भितर पेजां भितर कसं म्हळ्यार कोंकणी एक इंडो आर्यन भास हे जगत्या सगळ्यांची भाशीक लोकांना हे केलें स्वीकार केलें हातूंत भितर आमकां आर्यन द्रविडियन हे म्हळ्यार आमकां कांय व्यत्यास कांय ना तें नांव मात्र आतां खूब लोकांक तें आसा तें एका ब्रिटिशान सांगिल्लो शब्द तो तशें कांय ना आमगेले लोकांनी सांगिल्लो शब्द तो आनी तांचो देखून तो उपजलेलो आसा संस्कृता देखून 3000 म्हळ्यार आनी 3 देखून 2,500 आयचे एरा देखून म्हापशी क्रिस्तपुर्वी अशी 5,500 वर्सां म्हापशी फाटीक आशिल्ली ती भास त्याच वेळार प्राकृत भास आशिल्ली प्राकृत उलोवपी भास संस्कृती बरोवपी भास एक दोन एक फरक आदिके आमगे लोकांक ते समजना आसता कारण आमी घरा उलयले भास बरोवची जायना ताजेर बरयलें पठ्यपुस्तक करूं जायना साहित्य करूंक जायना तेन्ना लोकांक ताची समजावण आशिल्ली तांगे लोक तांणी घरा उलोवचे प्राकृत आशिल्ले बरयतना मात सुसंस्कृत भास चांग एक भास बरयता संस्कृत भास अशें म्हूण म्हणटा आशिल्ले ती ते दोन्ही भाशेचे जे वट्ट आसा हातूंत देखून 3 फांटे आमकां मारलेले दिसता 5 की एक सांगताचे जाल्यार प्रमुख आशिल्ले 3 हांव तुका सांगिल्ले आसा मध्यंतन भितर शौरसेनी प्राकृत म्हणून एक बरयलें आसा त्या कडच्यान मागधी म्हणून बरयलें आसा एक कडच्यान अवतरे म्हणून बरयलें आसा हातूंत भितर मागधी म्हळ्यार पूर्व दिशेन आसा मगध राज्य बिहाराक आज ते आसाम बंगाली ओडिशी ही पुरा भाशा ही मागधी भाशे देखून आयली अशें म्हणून भाशाकार सांगताची आनी शौरसेन म्हळ्यार शूरसेन म्हळ्यार आज ब्रज म्हणून ब्रज म्हणटाची ब्रज भाशा म्हणटाची ती एक प्राकृत उत्तर प्रदेशांत तांचो देखून उदर ताका मध्य भाशे म्हणटा आशिल्ली ते मध्य भाशे देखून आमगेली भास उपजेली हिंदी गुजराती कोंकणी राजस्थानी म्हळ्यार आमकां कसं सांगता म्हळ्यार जे आज आमी कोंकणी लोक म्हूण आमगेले एक वळख आसा ह्या लोकांक वळख तूं 4000 वर्स फाटीक गेल्यार आमी कोंकणी नाय कोंकणी मागीर उपजेलेली भास आमगेल पूर्वजाल भास प्राकृत जावन आशिल्ली सादारण कोंकणीचो इतिहास आयचे आनी कोणे विज्ञानान सांगिल्ले प्रमाण 1000 वर्साचे आमी आगेले कोणाला बाहुबली पाया मुळान तूं कोंकणी भास बरयली सांगताची ती साधारण 1000 वर्सां फाटीक आशिल्ली ताजे पयले आमगेले लोकांनी प्राकृत भास आशिल्ली आनी संस्कृत भास आशिल्ली हांणी त्या प्रदेशांत आशिल्ले निमित्त हाकन ताका संबंध आतां ताणें हें पुस्तक ऐतिहासीक आनी खगोलशास्त्र हाजेर बरयलें आसा आनी भौतशास्त्राच्या हाजेर बरयलें आसा लोक खंय आशिल्ले आमगेले भास आज वेगळी आसा जाल्यार हाकन ताका संबंध कसलो आसा म्हूण ते दाखोवचे खातीर हे चित्रण घालेलें आसा त्या मुळावेत लोक आमगेले आशिल्ले त्या देखून मागीर हांगा सकयल आयिल्ले दक्षिणेक आयिल्ले अशें म्हूण सांगतात तशीची आमगेल वसाहत म्हळ्यार एक लोकाले जनांगेल वसाहत उत्तर ध्रुवांत आशिल्ले पयले मागीर आमी ते येतांत वसाहत आयलेलेची म्हणून आयकून आयला हे आमगेले हे पुस्तकां भितरीची बस्ती पुंडलीक मामाना तागेले एक अभिप्राय ताणें जोडलेलो आसता ते पुस्तकाचे पेज 1 पयले पेजान तुजी तो हे स्पश्ट जावन सांगता हांव थंय बरयलें आसा ताणें कोणाक हें केला देशाचे अग्रगण्य स्वातंत्र्य झुजारी म्हालगडो आनी संस्कृत मागीर प्राकृत मराठी हिंदी सगळी भाशेचेर एक
एक प्राबल्य आशिल्लो एक चिंतक आमगेल्या देशात चिंतक म्हणून सर्व लोकांनी मान्य केलेलो लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकाक तो तांचे भितर सांगता ताणें कसं सांगला म्हळ्यार आचार्य हाणें आर्यांची मूळ म्हळ्यार हे आमगेले आर्य संप्रदायात लोक आर्य म्हळ्यार चांग संस्कार आशिल्ले ते एक जाती न्हय एक जनांग न्हय एक चांग संस्कृत आशिल्ले संस्कृताय आशिल्ले आनी संस्कार आशिल्ले आर्य अशें म्हणून शब्द संस्कृत भाशेन तो आर्य म्हळ्यार एक रेस्पेक्टेड ऑनरेबल म्हणून खंय तार म्हळ्यार एक घरांत उरली पत्नी घरकाळणी तिगेलो बामणाक आर्य म्हणून म्हणटा सो थंय ती जाती म्हणून काही सांगना आता त्यात भितर तो स्पष्ट सांगता कसं म्हणून म्हळ्यार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे आर्यांचे मूळ भूंय साधारण आणता गेल्या त्या पुस्तकां भितर तो सांगता ह्या संबंधान द आर्कटीक होम इन द वेदास म्हणून वेद काळाचेर आमगेले म्हालगडे प्रायः आर्कटीक उत्तर ध्रुवा भितर तेंगेले वस्तू कशी न्हय म्हणून ह्या पुस्तकांत तागेल पुस्तकांत ताणें सांगिल्लें मत बस्ती पुंडलीक मामान मांडला आनी तातूंतल्यान तांचे तागेल मत प्रमाण आर्य लोकांचे पूर्वज सुमार 8000 वर्सां आदी मेरेन थंय उत्तर ध्रुवांत आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर ते रावतले तेन्ना थंयचे हवामान मनशाचे राबित्याक राबच्याक अनुकूल आशिल्ले म्हणून तर तांणी कित्याक ते देखून सकल देंवन आयल्याची अशें म्हणून सांगच्याक आकस्मीत कारणान थंयचे तेन्नाचे हवामान परिवर्तन घडून हिमवर्ष जावचे स्टार्ट जालें आयस थंय पडचे स्टार्ट जालें चड रातचे जायना तिलें त्यांनी दक्षिणे पोताक आयल्याची अशें म्हणून तो आमगेल्या पूर्वजाल खबर ह्या पुस्तकां भितर पयलीं प्रश्नांतूच फर्स्ट सुरवेज पेजांतू भितर तो सांगता थंय देखून आमकां आमगे मुखार कसं जाता ताजे खातीरच हांगा आमी पळय आगले बाळ गंगाधर टिळकाले चित्रण ते घालान आसा पळय आमी ते भूंय दाखयले आसा आनी ते उत्तर ध्रुवा देखून अशी सकल देवची एक हें घालप एरो घालन आसता तो बाण कशें येता म्हळ्यार ते सगळेच हांवें तितलो ते आमकां सगळे वाचूक 7-8 पेज थंय बस्ती पुंडलीक शेणें ताजें विवरण दिता तांणी कशी आयल्याची म्हणून ते बाण दाखयता आमकां आतांचे लोकांक शिक्षण विद्या आशिल्ल्यांक भूगोळ आमकां समजता आमकां सांगलें कुठलें कळटा तें खंय देखून म्हणून म्हळ्यार उत्तर ध्रुवा प्रदेशांत देखून आयचे युरोप म्हणून प्रदेश खंयचे आसा ते युरोप प्रदेशांत आशिल्ले ताका देखून अफगाणिस्तान जावन भारताक काश्मीरांत अशें म्हणून तांणी आयिल्लें आसा हें सादारण इतले ही धूर आसा पळय हें सादारण आयचिल्याक घाल्यार 7000 किलोमिटर दूर आमी पयण करून आयिल्ले लोकांनी म्हळ्यार स्फुर जाण म्हणून आतां बस्ती पुंडलीक पुस्तकां सांगता म्हळ्यार थोडे लोक युरोपांत राबले हय आनी तांणी मागीर युरोपियनाची धांवन गेल्याची मागीर आनी लोक सकल येयल्याची अशी दक्षिणापथ येवन उत्तर भारतांत सगळ्या पयशी देवभूमी म्हणटाचे काश्मीर प्रदेश आसा थंय येवन राबतरी तांकां तांगेले वेदाचे ज्ञानाचे आनी संस्कृत भाशेचे आनी परत उदरगतीक खूब कारण जालें आनी ते वातावरण तांकां मेळ्ळें अशें म्हणून तो स्पश्ट करून ह्या पुस्तकांत सांगता तशी पळोवचे गेल्यार सारस्वत लोकांक आनी सरस्वती न्हंयक मस्त संबंध आसा होय आता बस्ती पुंडलीक मामू त्या विशयार कसं म्हणता आता ह्या पुस्तकां भितर तो कसं सांगता म्हणून म्हळ्यार सरस्वती म्हणून म्हळ्यार सरसवती सरस म्हळ्यार नितळ तूं आज पारदर्शक म्हणटा पळय तुगेले हें आसता ट्रान्सपेरंट म्हणटा तशी नितळ आसूची ज्ञान म्हणाल केन्ना नितळ ताका केन्ना चिक्कोल ना ते चिक्कोल कळ्ळें ते अज्ञान जाता तशी ते न्हंयची उदक अशी नितळ आशिल्ली नितळ ते पळोवन घेवन तांणी शिक्षणाक आनी विद्येक सरस्वती देवी तीच ताका म्हणून नांव आराधक देवी ती म्हणून ताणें शिक्षणाक तें नांव दिलें सरस्वती ते सरस आशिल्लें मित आनी ताणें सांगलें कशें म्हणून म्हळ्यार जे आमगे लोक खंय रबील आसाची थंयचे प्रभावी न्हय व्हडली न्हय उदक दिवची न्हय ताका पूरक तांणी सरस्वती म्हूण नांव दिता आशिल्लें अशें कांय न्हय आज काल पण आमी हे चित्रणां भितर दिसता उत्तर भारताचे पश्चिमोत्तर हांगा आमगेले सिमेरी थंय ओडेक न्हंय दिसता कळ्ळें ती अंत भितर पळय
सरस्वती म्हणून ते दिसता ती न्हंय आता ती ना आता तू दोन न्हंयो थंय देखून सरस्वती घागरा वय घग्गर प्रांत म्हणून ते आसा हरियाणा जे बॉर्डर आसता कळना त्या मुखांतर ते येत आशिल्ली तांणी सांगता कशें काश्मीरा देखून पंजाब देखून हरियाणा देखून राजस्थान गुजरात अशी ती होण न्हू वेस्टवर्ड जाता पश्चिमेक येता आनी समुद्रा मेळत आशिल्ली जाल्यार आमगेले आनी दोन न्हंयो गंगा आनी यमुना थंय देखूनच उपजले जाल्यार त्यांनी पूर्वाभिमुख जावन वता आशिल्ले आनी ते प्रयागराजा भितर ते मेळटा संगम जाता ही मात्र पश्चिमे येत आशिल्ली आनी ब्रह्मपुत्र आनी वयर आसा ती सरस्वती मुखेल न्हंय आशिल्लो तशी भूगर्भा भितर कंपनी येवन ते पुरा ती तंते बंद पडली थोडे व्हरली ती मागीर 5 सांतान न्हंय जाले रावी मागीर सतलेज ही ल्हान न्हंय जातना ते पंच प्रांत्यांत भितर जाले आनी ते पंजाब जाले अशें म्हणून तांत भितर जिओग्राफिकली दृश्टी भौगोलीक दृश्टेर तो सांगता आनी त्या जाग्यार आमगेले जे पूर्वज आज आमी कोंकणी एक समाज म्हणून सांगताची हे पूर्वज परत थंय आशिल्ले तांकां सगळ्यान बर थंय राबच्याक बर जाता आशिल्लें आनी ती न्हंय ना जाली केन्ना तांणी मागीर क्रमेण सकल दक्षिणापथाक येवका पडलें अशें म्हणून जालें निमित्त जे हे सारस्वत म्हणून लोक भौगोलीक लोक हांव परतून सांगता एक इच्छ पावता तांणी केन्ना आपणाक जाती म्हणलें ना तांणी तो आमगेलो मत म्हणून म्हणलें ना केवळ भौगोलीक नांव तें सारस्वती न्हंयचे प्रदेशा देखून हे लोक ते तांणी सकल देवन येताचे आनी ते थोडे लोक पूर्वाक वचून आयचे उत्तर प्रदेश मागीर बिहार जावन बंगाल ते पविल आसताची आनी थोडेची पश्चिमेक वचून हरियाणा राजस्थान गुजरात ते मेळिल्ले आसाची आनी थोडे सकल नेर जावन मध्य प्रदेशाक अशी वांट क्रमेण एक 300 400 500 वर्स अशी जाताची तांगेलें पैण जालें ते पैण जावन तांणी दुसरे कडेन विस्थापन जालें तांगेलें अशें म्हणून तो स्पश्ट पुस्तका भितर सांगता खंयचेय आमी एक इतिहास काण पळयल्यार खंयचेय एक वसाहत जातना सिव्हिलायझेशन जातना ते न्हंयचे तटार येवचे चडते म्हळ्यार उदकाची एक गरज आसता आशिल्ली तशें आसतना ते ऋग्वेदांत न्हंयचे केलं नाव सांगला वय आता सरस्वती न्हंय ऋग्वेदा भितर सांगिल्ल्याची आसा ऋग्वेदांत भारी आश्चर्य कशें म्हणल्यार ऋग्वेदा भितर तूं पळयल्यार 1-2 न्हंय कळना 26 न्हंयेचे नांव आसाचे 26 न्हंय आसाचे त्याच प्रश्ना भितर ताणें ते बरयलां पळय बस्ती पुंडलीक येना सांगता ऋग्वेदांतू 26 न्हंयांची नांवां आसा ती तांतू 6 नांवां आज मेरेन चलतीन आसाची आजय आसा 3 नांवां गंगा गोमती यमुना विपाशा सरयू सिंधू सरस्वती नांव आमकां ते चालतीन आसा कित्याक ताची कुडक्या जी व्हरल्या ती 7 न्हंय व्हरलेलें नांव ती खंयची न्हंयो म्हळ्यार आज मेरेन एक इतिहासकारांक तो ते स्वच्छ जायनी एक प्राक्तन शास्त्राचे आर्किओलॉजिस्टांक तेव्हा ते तांणी वेदांत बरयले ते व्हरलेले न्हंयो खंयच्यो त्यो खंयची न्हंयांक तांणी तशी नांव दिलेलें अशें म्हणून थोडे लोक सांगताचे म्हळ्यार जो आज मिडल ईस्ट म्हणटाचे थंय तर आशिल्ले ते आमगे लोक आशिल्ले ते तांणी थंयची न्हंयांक तांणी ती दवरलेलें नांव ते कशें उरो आयचे जे भारत भौगोलीक जावन आसा आमगेलें त्या भौगोलीक प्रदेशा भितर ते न्हंयेचें नांव नाची आता दक्षिणापथ जावन पळयतना कावेरी गोदावरी कृष्णा पुरास भीमा त्या पुरा नाशिल्ले नर्मदा ऋग्वेदा काल अर्थान कितें न्हंय आशिल्लीची न्हंय भौगोलीक जावन आसा कोटी वर्सां जाल्यार तांणी ते पळयले की ना की तांणी अशी दक्षिणापथाक केन्ना आयलेची तेन्ना ते न्हंय पळयलो ताचे खातीर तुम्ही आते पुरा हे पूजा विधान करतना सांगताचे गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी पुरा सांगताची कावेरी ते पुरा येत म्हळ्यार नर्मदा पुरा येताची ताका म्हणून तांणी मागीर दक्षिणापथाक आयिल्ले तशी त्यो न्हंय पळयल्यो आनी ताका त्या न्हंयेक आमगेली नांव दिली त्या खातीर पळय आमगेले देशाक खंयचेच नमुन्याचे संस्कृतायेचे हाजेर आक्रमण जालां
आनी तांगेले नांव गांवांक लोकांक परत दवरलें नास. न्हंय मात्र आमगेली नांव आज मेरेन नास. आमगेले म्हळ्यार भारत परंपरेचे, आमगेले परंपरेचे न्हय. ते कोणाक बदल करूं जाय न्ही, ते म्हळ्यार ते पारंपरीक जावन येयले. ते बदल करूं पुराय खंयचेय न्हंयक तुका विदेशी नांव दिसना, युरोपियन नांव दो, अरेबीक नांव दो ना, आमगेली नांव आसाची. तो ते न्हंय आसाची पूण ते मागीर तांणी पळयले आनीक दक्षिणाक वता येता. म्हळ्यार प्राक्तन जावन आसूच्याक त्याचे प्रकाचे नांव वरला वरला म्हण. हय तशीच वापस त्या स्लाइड पळया आमी. गंगा यमुना वय वय गोमती तुगेलो गोमती सरयू कशी आमकां गोत आसा अयोध्या लागीं आसा. गोमती म्हळ्यार लखनौ. लखनौला आसा. तुमी लखनौ आशिल्ले न्हू. यमुना कशी आमकां गोत आशिल्ली कृष्णाक आनी यमुनाक संबंद जाता. विपाशा म्हण बंगाल आदी कडच्यान न्हंय आसा. सरयू कशी आमकां गोत आसा ती हांगाची अयोध्या. सरस्वतीची खबर आमी आतां उलोवन जालें. वय तशीच आमगेल वसाहत पळयतना आती एक सरस्वती नदीचे तीरार आशिल्ले तसले एक लोक तशीच मुखार सून आमी दक्षिणाक हाजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ सांगता माहिती. आता त्यांनी कालकालाचेर आयलो म्हणून बस्ती पुंडलीक माम ते सांगता. आनी तांणी खंय ता रायल्याची अशें म्हणून तो पळयल्यार हांगा आमी केन्नाय म्हणटाची आमगेले कोंकणी लोकाल मुळा कुळार जावन अशें गोंयांक तांणी आयल्याची. बस्ती पुंडलीक शणै तेगेले हांत भितर प्रश्न 34 बरयलां हांवें 34 भितर. तांणी समयाचेर आयल्याची. अशोक आनी गुप्ता समयार दखुनूची एक काळार येयले न्ही ते. थोडे लोक त्या काळार येयल्याची. अनेक थोडे लोक अनेक 200-300 वर्सां नंतर येयले. जे सकल येयले आसाचे तांणी पंजाबार राबल्यांची. तस जावन जो ताण सारस्वत म्हणून तो कोणा नांव दिता तांणी पंजाबान थंय आसाची, हरियाणान थंय आसाची, उत्तर प्रदेशान थंय आसाची, बंगालान थंय आसाची, पुराय कडेन आसाची, हांगा गुजरातान थंय आसाची. पण जे आनी सकल येयले आसाचे ते तांणी आमगेले पश्चिम देगेक येवन पावले. तटवर्ती तटवर्ती भूंयक भारताचे तटवर्ती म्हळ्यार कोस्टल एरियाक जे आमी कोंकण कोस्ट म्हणून नांव दिलेलें आसता ते वयर देखून दिसता पडटा तुमकां. आयच्या काळाचे महाराष्ट्र आसता तूं, आयच्या काळाचे गोंय आसा, कर्नाटक आसा आनी सकल आयच्या काळाचे केरळ थंय आसा. सगळ्याचे पश्चिम देगेक तांणी आमकां येवन दिसता. आनी तो इतिहासा भितर एक फावटी मुखार वचून त्याची अंत भितरी त्याची अध्याया भितरी तो सांगता कितें म्हळ्यार ते एक भारी एक प्रसिद्ध एक म्हण आसा. म्हळ्यार म्हणी म्हळ्यार ते स्कंद पुराण आसा. तें स्कंद पुराणाचे सह्याद्री खंडा भितर ते सांगिल्लें आसा. तेजे तो ते मेन्शन करता, सांगता कसं म्हळ्यार परशुरामेण ह्यानी तो मुनयोदशः त्रिहोत्र वासिनश्चैव म्हण आसा. त्रिहोत्र वासिन ती पंक्ती पळणी म्हळ्यार ते जागना आशिल्ली दिसता. मध्य एक ती पंक्ती आसता भितर परशुरामेण ह्यानी तो मुनयोदशः त्रिहोत्र वासिनश्चैव पंचगौडांतरास्तता गोमांचले स्थापिता. 5 नमुन्याच जनांगात लोकांनी 5 नमुन्याचे आनी सेटल डावन आशिल्ल्या लोकांनी तांणी हांगा गोमांतका येवन पावले. आनी ते त्रिहोत्र म्हणून एक नांव आसा. ते त्रिहोत्रा नांवाक हाजी थोडे चडशे लोक बस्ती पुंडलीक मानता काय म्हळ्यार ते त्रिहोत्र म्हणले आज बिहारा आसूचे तिरहुत म्हणून गांव तो. आनी थोडे लोक दुसरे सांगताचे ते सामान्य जावन आसा. ही ताका म्हळ्यार जे आमगेले गड्यांनी खंय ते रबील आसाची तांगेले मोगाचे तांगेले इश्ट नांव प्रत्येक कडेन आतां वळ तुका सरस्वती न्हंयची खबर सांगली तशीच तूं पळयल्यार हांगा खंय गोंयांत थोडीं नांवां हांगा आसा खंय गुजरातांत आसाची. हांगा शाश्टी गांवां नांव प्रदेशाक नांव तांणी दवरून घेतिल्लें आसा. तीची आनी तांणी पयलीं खंय रबिल्लें आशिल्लें 700-800 वर्सां फुडें थंय आसाची. पंजाबात आसा तेंचें नांव. वय ते कसन दाखयता म्हळ्यार हे पूर्वज आमगेले ते रबील कडेन तें नांव दवरून घेता आशिल्लें. तेंचें नांव तांणी सकल थंय हाडटा आशिल्लें. तशी तुका तें तस जावन त्रिहोत्र म्हणलें जागो खंयचो कोणालो तागेलें मत कसन म्हळ्यार तें
बिहार असो त्रिहोत्र ते तशी ते येऊन त्यांनी तशीच तिहात्र म्हणून सांगू न्हू एक गोवान तो एक नाटकाचे एक यावे होय ते एक प्रभेद ते प्रभेद चड हे कसं पाश्चिमात्य संगीत वापरून त्यांनी करतात होय त्रियात्र म्हणून तयात्र म्हणून म्हणतात आणि या त्रिहोत्रा संबंध म्हाका दिसना म्हळ्यार त्या ते देखून येईल किरा म्हण म्हाका खबर ना ताजी काय अध्ययन करनी ताका संबंध आसा हे त्रिहोत्र म्हणून त्रिहोत्र अशी नश्चैव म्हणून स्पष्ट बरं येईलच मात्र त्रिहोत्र म्हणून शब्द पडला रे त्या काही अग्निकुंडां घाल होत्र म्हणून म्हळ्यार यज्ञाकरी अग्निहोत्री म्हणून तशी तिनूय वेळार घालचे एक गांव तो अशें म्हळ्यार आश्चर्य पुरो कित्याक म्हळ्यार ह्या वेदकालाचेर वापरचे सल्पड शब्द आज प्रस्तुत नाची आज उपयोगांत नाची तस जावन आमकां ताजे समज स्पष्ट हे आमकां चित्रण करना नांव आसा आमकां खाली एक भौगोलीक प्रदेश खंयचे म्हण एक कळचे खातीर उपयोग आसता तितले म्हणटात वापस ते स्लाइड पळय त्रिहोत्राचे होय ते गोमांतकाक येयल्ले दिसता आतां हांतू भितर प्रमुख जावन इतलो लांब आमगेलें हें आसा कसं पश्चिम दिगेचे वेस्ट कोस्ट आसा तो एक साधारण एक 2800 किलोमीटर लांबायेचे आसा 2200 चिल्लर कितकी थंय देखून आतां दाखयलाच पळय रान ऑफ कच्छ म्हणटा पळय थंय देखून हांगा सकल थंय म्हळ्यार दक्षिणे तुदे ते आमगेले मलबार कोस्तान हांगा तुदेक हांगा येवता जाल्यार थंय तितलो लांब आसता तांतू पैकी एक सान प्रदेश म्हणून म्हळ्यार गोंय ते गोंय प्रदेशाक ते गोंय सगळेच वयर देखून ते तांबडे रंग आसूचे तर गोंय आयचे गोवा म्हणाले राज्य ते ताजे ओट्टू कितले आसूचे म्हळ्यार 150 कितकी 150 किलोमीटर लांब आसता तितलें आसूचे दुसरो पुराय म्हळ्यार महाराष्ट्रा गेला केरळाक गेला कर्नाटक गेला आयचे प्रमाण आयचे म्हळ्यार देशाचे भाशावार विंगडणे भितर हें विंगड जावन गेला जे कालाचेर जे आमगे लोकांत ते पुर्वजांत आसतना तांकां एकत ताका ताणें कोंकण अशें म्हणून एक दिला ताका कोंकण कोस्ट अशें म्हणून एक नांव आसा आनी त्या खातीर आमगेले भाशेक कोंकणी म्हणलेली भास म्हण ती भास मागीर उपजलेली लोकांनी येवन रफ्तरी उपजलेली ती भास तुम्ही आता चिके फूड सांगले या बस्ती पुंडलिक शेणे ममान तांगेले ते पुस्तक सारस्वत ब्राह्मणांचो प्राचीन इतिहास हांतू कोंकणी भाशेचे विशयारी मस्त बरयनी म्हणून ह्याचे कारण कितें का वय तागेले उद्देश कसो आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार भौगोळीक अध्ययन आनी वेदकाला देखून सकलता येवचे हे तागेले जितलो लांब अध्ययनाचे काल तागेलो कितले ते 6 की 7 हजार वर्सां कोंकणी भाशेक तितलो प्रायदाय ती 1000 वर्सां भितर जालेली प्राय तसो तो मस्त ताका ध्यान दिना तागेलें अनेक पुस्तक आसा ब्राह्मी लिपी आनी संबंध एक ताणें अनेक पुस्तक कन्नडार आसता पुस्तक ब्राह्मी लिपी देखून खंयची भास आयली म्हणून तुलनात्मक अध्ययन ताणें केलेलें आसा ते लिपी देखून कोंकणी कशी उपजली मराठीकान ताका कशे वेगळे वेगळे फरक आसा तागेले भाशा ज्ञान दाखोवचे अनेक पुस्तक आसा तेवूय पुस्तक आमगेले तर आसल्यार आमी एक दीस ते हें करता अध्ययन बुक्का नांव सांगल्यार आमी उडगास दवरता ते कोंकणी मत्ते मराठी इವುಗಳ तुलनात्मक अध्ययन म्हणून उडगास आसा हांगा ह्या पुस्तकांतू भाशेचे हांव सांगलें नव्हतं उल्लेख उणे म्हणून जाल्यार तो सांगना म्हणना खंयची भास दक्षिणेक हाडली म्हळ्यार प्रश्न म्हळ्यार कोंकणी तरी मागीर येतले तांणी खंयची भास हाडली आतां आमी सांगलें तांणी मस्त फाटीक आयिल्ली आसाची म्हणून तो हाडलेली भास खंयची म्हळ्यार एक प्रश्न म्हळ्यार कुतूहल कौतुक अशी मनाक दिसता त्या दिसनातील खबर विंगड मनाक कोणाले कौतुक अशी मनाक दिसता तुम्ही सांगता मरे 3000-4000 वर्ष देखून थोडे 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 लोक सकल आयलेची म्हणून तसं जाल्यार तांकां भास खंयची आशिल्ली म्हणून संस्कृत आनी प्राकृत संस्कृत आनी प्राकृत आशिल्ली बस्ती पुंडलिक शेणे त्या पुस्तकांतून स्पश्ट जावन ते सांगता तो ताजे पळय ताजे प्रश्न नंबर बरयला ते पेज पळय 42 संस्कृत आनी प्रकृत कळटा तो स्पश्ट जावन तालगुंडा म्हणून एक गांव आसा तालगुंडा गांव म्हणून म्हळ्यार आज तो शिवमोग्गाचे शिकारीपूर म्हणून एक जिल्लो आसा शिकारीपूर म्हळ्यार एक तालुको आसा शिवमोग्गा जिल्ल्या भितर ते तालगुंडा हें आसा कसं
व्हड शासन आसा आनी तें भारी एक जनप्रिय शासन ताण तें बरयलें आसा पळय तें तुका हांव पुस्तकां देखून वाचून सांगता एक इच्छ पावता तेका म्हळ्यार भारी एक प्रमुख विशय ताण थंय सांगिल्लो आसता ताळगुंडांतुल्या शिलालेखन शिलालेखन म्हळ्यार हाजेर पात्रार बरयलें आसता म्हणून तस तांकां स्पश्ट जावन सांगता पळय तुका एव मागते कदंब कुले श्रीमान बभूव द्विजोत्तम तो कदंब कुलाचो हे हाजे उद्देश कसो आसा म्हणून म्हळ्यार तांणी हे सारस्वत जो लोक दक्षिणेक आयिल्ले आसाचे तांतूल पैकी एक म्हूण तो कोण म्हणून एक व्हडलें नांव तें आयकलां तुका कळटा पळय बभूव द्विजोत्तम नाम तो कसं नांव तागेलें मयूर शर्मेती तू मयूर सिनेमा पळोवन आसतलें कदंबा मयूर वय तो ते कुला ते तांणी तेच ह्यांनी म्हणून सरस्वती न्हंयेन चुकून स्थलांतर धांवन येयले लोक तांणी खंय आशिल्ले की ते कशी येवन पविल्याची आतां गेले कथ तूं पळयल्यार तो कांचीपुराम तूं शिवस्कंद वर्माल वटू तांणी हे पल्लव कळ्ळें पल्लव ही तेच नमुन्याची लोक म्हणून बस्ती पुंडलीक मामसान तांणी तेंची मयूर शर्मा तेंची ते दुखून इलेची लोक तांणी पुरा दोग जाणे त्यांनी कसं म्हणाले त्यांना कालाचे वैदिक वृत्ती करतले जो ब्राह्मण म्हणून नाव दिताची तांणी जावन आशिल्लेची शिवाय तांणी युद्ध क्षत्रिय जावन नाही आशिल्ले जाल्यार हांकां तांणीची असले लोकांचे एक फांटो क्षत्रिय जाल्लेची वर्मा जाल्लेची वय ते वर्मा जाल्लेची आनी कसल लावून घेतले की पुरा मयूर वर्मा म्हणून मयूर वर्मा म्हणटात आणि तांणी तागेली ती काण आसा पळय ताका तांणी स्पश्ट जावन एक आण्याची कोण आमगेले बस्ती पुंडलीक मामान तेची मुखावेल प्रश्नां भितर 43 प्रश्नां भितर स्पश्ट बरयलां कशें म्हणून म्हळ्यार एक घोड्याचे हांत भितरी झगड्यांत भितरी ताक्कानी ते पल्लव रायांक झगड जाल्लो म्हणून ते हांत भितरी काणयेंत तांणी ते सिदा कयलें आसा एक तांगेलो पल्लव राजकुमारान घोड्यार हें वतना ताणें रुखार दखून पयसून पळोवन मयूर वर्मान ते झगड थंय दखून प्रारंभ जालो म्हूण तांणी एक सांकेतीक जावन ते दाखयलें आसा म्हळ्यार इतिहासा भितर आशिल्लें ताणें बस्ती पुंडलीक शेणेन चंद्रकोन सांगिल्लें आसा तांचे भितर मस्त हें आसा कशें शासन आसा ते ताळगुंड हांत भितर ते ताणें दाखयलें आसा म्हळ्यार ते संस्कृत सकल आयिल्लें जाल्यार कदंब वंशांतांनी कन्नड भास वापरला हल्मिडी शासन तांगेलें नव्हतं वय ते मुखार येईल तशीची भास बदल जाता तांणी मुळावी तेच घेवन येता आशिल्ले आनी हाण जाल्यार बस्ती पुंडलीक शेणेन जाल्यार मंदरके माधव पळयन जाल्यार तांणी कसं सांगिल्लें आसा म्हणून म्हळ्यार जे कन्नड साहित्याचे कसं म्हणटा तूं प्रमुख तूं दोन मलगडे म्हळ्यार कोणाक लावून सांगता तूं एक निमगेल्यार प्रश्न पंप निरन्न सांगता तांगेली घराची भास प्राकृत आशिल्ली आनी तांणी प्राकृत देखूनच कन्नड भाशेचे हें केलें म्हूण कशें विकास केलो आमगेलो मंदरके माधव मामू मस्त हें दिता कशें उदाहरण दिता ते तागेलें पुस्तक अनेक पट आमी तें करून आमगेले लोकां येद्रा दवरका खंयचे शब्द खंय दखून आयिल्ले ते कन्नड भाशेक थंय प्राकृता दखून आयिल्ली कोंकणी भाशेक प्राकृता दखून आयिल्ली संस्कृत ताजी मूळ आजी ती आवय ही म्हणून हे ते चित्रण कसन दाखयत म्हळ्यार तूं खंयची भास हाडली म्हळ्यार एक प्रश्न काडलो एक संस्कृत आनी ताचे सकल हळदू हांत भितर बरयली प्राकृत दोनीकय देवनागरी लिपीची असोची नागरी लिपी बरयली भास आनी ते एक हांत भितर तिनी दाखयलें आसा आनी तेकडच्यान बाहुबली पाया मुळांत जालेले श्रवण बेळगोळ कोंकणी जाल्ली तेन्ना कोंकणी भाशेचे उद्भव जाला सादारण ते म्हाका दिसता 980 980 वय तितले इस्वेन ते जालें हे तालगुंडा शासन पळय ते बरयलां पळय 450 देखून 550 मॉडर्न एरा अत्याचार आता तुगेलें हल्मिडी शासन तशी मुखार येयली तशी तेन्ना सादारण म्हाका दिसता 600 की 500 चिल्लर एक आसा तेन्ना ते कन्नड तूं अर्द बरयलां आसा अर्द तातूंत भितर हें आसा म्हळ्यार आनी त्या कन्नडय आमकां आत्ताचे मॉडर्न वाजूक कश्ट आसता
आता आमगेले कोंकणीचे खबर उलयतना आमी आमकां लोकांक मस्त जाणांक अभ्यास आसता सांगता ना आमी फुर्द कोण हेच शब्द वापरतो मग कन्नड भाशेक आमी ते म्हणाचे थळे कन्नड शिकता आनी शाळेंतून ना आमकां येतना मात्र आमगेले फुर्द कोण तेंचे शिले म्हणून आज कशी बरं ताची भास आमी तें शिकू का ती हाका छापच्याक म्हळ्यार आनी हाजेर कंप्युटरार बरें जावन येता तें शिकना जाल्यार भाशेची विकास जायना उदरगत जायना तें शिकता रे आतां कन्नड कशी चेंज करणे हे दोड पंचतंत्र हळे कन्नडार बरं येयला तर ते नको आज आधुनिक कन्नडार करणे वता पण ते घेवन बसल्यांचे ना 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 ते हळे कन्नड चुकोवचा जम हे आमगेले एक दृश्टिकोन चिके आमकां हाका पडले खंयच्याक नश्टाक पडले तें बदलचें नज पुण्य म्हणून तें तशी सुका म्हणून मस्त काळांत म्हळ्यार आमकां इतिहास आमचे पळोवचें मेळटा ते वेद उपनिषद परत तुमी तें परत हाजेर करचें नज म्हणून तुळशी रामायण ताणें बरयलें कसल खातीर ते करचें नज म्हणून ताका मस्त जाणांनी विरोध केलेलो आसा आज तुळशी रामायण इतलें पुरो जाण आमी तुळशी रामायण करताची कळ्ळें तेन्ना ताका मस्त विरोध आशिल्लो ते संस्कृताचो तागेले अवधी भाशेक करचें नज ते केल्ले शिवाय जायना ते केलें त्याचे म्हणून आमगेले मूळ आमी विसरचे नज ते एक अणकार केलेले निमित्त मस्त जाणां ते पावलें तेंच सांगचे तें करका पडटा अशी भास तूं खंयची हाडली म्हणटा हाडलेली संस्कृत आनी प्राकृताची तातूंत देखून नवी नवी भास उपजली पुंडलीक तेंची अनेक कडेन सांगता तशीची परत संस्कृत आनी प्राकृत हाडलेली पंजाबा भितरी ती नवी भास जाली की पंजाबी जाली थंय गुजराती जाली अनेक कडेन बंगाली जाली नवी भास जाली ताजेन आनी आमगेले इतले प्राचीन इतिहास आशिल्ले निमित्त आमगेले भाशेक त्या भाषांतर सहज तशी आमगेले म्हाका एक सगळ्याची इतिहास ताणें ह्या पुस्तकां भितरी वांटून दवरलें बरयले निमित्त आमकां इतलें ज्ञान तितलें माहिती आसा हें हाजे प्रश्न उट्ट कितले गत आसा 126 पेजां भितर आसा आता ताणें हेवूय खबर चंद्रकून सांगिल्लें आसा भारी एक कौतुके विशय हो कसो म्हणून म्हळ्यार ते उत्तर भारताचे देखून आमी सकयल देऊन येयली तशीची एक मतस्थापनेचे एक आचार्य परंपर काडचेक ते तें विंगड नमुने शिक्षण आसता आशिल्लें गुरुकुलां भितर बसून शिक्षण आशिल्लें एक मठ परंपर आनी एक आचार्य परंपर म्हणजे एक नव परंपर केली ताजे श्रेय ते मुळावी कोंकणी लोकल मुळावी जे लोक कोण आशिल्ले तांकां पावता अशें म्हण तो स्पश्ट हातूंत भितर सांगता आसता कळ्ळें ते पेज नंबर तुका म्हाका दिसता 61 वय 61 पेज हे पुस्तकाचे काडल्यार तो भारी स्पश्ट करून सांगता कोंकणी उपजीवचे पयले स्थानांतर जालें आतां आमी तीच खबर उलय कोंकणी उपजीवचे पयलेंची आमगे लोक स्थानांतर जावन गोंयांत तें पाविल्ले आसा मागीर ते कोंकणी केली म्हण तो उदाहरण कितलें दिता कसो म्हळ्यार गौडपादाचार्य म्हणलो एक व्यक्ती अंत पैकी ताण ही परंपर पयली सगळे देशांतून आमगे संस्कृतायेंत हाडली तो 600 इसवेंत आशिल्लो आनी तागेले परंपरेंत मुखार मागीर शंकराचार्य आनी परत आयले आनी ताणें मस्त कडेन मठ आनी परत आनी स्थापन केलेलें आसा त्या खातीर जे आमगेले पुर्वजां पैकी थंय आचार्य जावन आशिल्ले त्या मठांत म्हण ताणें खूब जाणांक नांव दिलां त्या खंयचे भितर दिसता कांची पिठाचे नव आचार्य हे मुळाचे तागेले मुळाचे म्हणजे आमगेले पूर्वज जाले आनी ते सकयल देंवन येयले कोण आसाची तांतू पैक आशिल्ले त्यांनी कांची पीठ म्हणून आनीक दक्षिणेक आसा ताणें 9 की जाणांक दिलां तें 9 जाणांक हें बरोवच्याक तें जाग ना हांव एक खाल उदाहरण एक ताण दिल्लें हांवें भारी लायकेकाचेर ताण तें सोदून काण बरयलां आसा पळय कळना तें सुरेशानंद सरस्वती ताणें पळय सरस्वती घालची पळय आमगेले मूल दाखोवच्याक आशिल्लें पळय कळना पळय एकल्यान नांव गौड सदाशिव सरस्वती म्हूण आसा मागी वयर आशिल्लें चंद्रशेखर सरस्वती म्हूण आसा चित्त सुख आनंद सरस्वती म्हण म्हळ्यार सच्चित विलासानंद ते संस्कृत भाशेचे हें न्हय जोडवण ते कळना आमगेले भाशेक ते बरोवचे गेल्यार आमकां जीब आमकां गोंदळटा पळय कळना सच्चित विलासानंद हे ताणें हांव तांचे भितर एक 5 उदाहरण दिल्या हे बस्ती पुंडलीक मामान
कांचीपुरमाचे तांगेले मठ परंपरेद कुणी हे सोदून काणू पुस्तकां भितर ताणें घालेलें आसा 61 पेजां भितर ताणें घालेलें आसा हे तागेले अध्यायांत भितर ताणें आमगेले हे जे पूर्वज तो कोणाक ते सारस्वत ब्राह्मण म्हणून नांव उपयोग करता त्या पुर्वजांकांनी शंकराचार्याल परंपरेक कसल संबंध आशिल्लो म्हूण दाखोवचे खातीर ताणें दिला एक 7-8 प्रश्न ताणें ताजे बगी माहिती दिल्या आता आमगेले मुळावी संप्रदाय अद्वैत आशिल्ले गौडपाद म्हणून नंतर आमकां मध्वगी विशिष्टाद्वैतगी तसले एक नमुन्याचे द्वंद्व भारत कशी म्हणून भारतांत चिंतक मस्त आसता वेगवेगळे नवे नवे चिंतक येता कळना ते चिंतक जाले तुका एक थोड्या लोकांक ताजे एक आकर्शण जाता तो त्या म्हणून म्हणटा हांव हें म्हणून म्हणटा जाल्यार मुळावी चिंतन कशें आशिल्लें वेद कालांत आमगे लोकांनी ताका प्रामुख्य चड अशें नवे नवे येता आसताचे कारणांतर थोडे थोडे जाणांक तें लागलें आनी तें गेलें आतां आमगेले कोंकणी आवय भास आशिल्ली कितली जाण कन्नड साहित्य आसाचे न्ही आनी कितली जाण मराठी साहित्य आसाचे एकदम उणें बंगाली साहित्य एकलो आसा एकलो हे कसं इंग्लीश कशी आसाची जाय तितली जाण त्यामुळे इंग्लीश एक संवसार सगळ्यांची ग्लोबल भास म्हणटात हे सहज जावन आसता तातूंत कसले एक विशेष कांय ना ताच्यान काय चड काय एक बरेपण जालें एक वायट जालें म्हूण सांगता तांचितलें आसता वय तशीची आतां मुखार पळयल्यार आमी साम्राज्याचे जशें म्हळ्यार विजयनगर साम्राज्य येयलें नंतर दुसरें मस्त आतां पल्लव म्हूण तुमी त्या वर्ड सांगले मयूरवर्माल विशय कदंबा असलपुरा साम्राज्य येयले निमित्त हे कोंकणी भाशेचेर कितले प्रभाव जाले आनी कोंकणी मनीस हांव तुका कसले वांटे घेतिले कोंकणी समाजार कसल ताजे हें पडलें म्हळ्यार असर पडलो म्हणटा पळय आतां रगूत इतिहास तुका मुखार येयलो पळय विजयनगर साम्राज्य म्हळ्यार कांय सादारण 330 1330 वर्सां लाभ जाता म्हळ्यार हांगा एक प्रमुख विशय हांव तुका दाखयला हे हांतूं भितर चित्रणां भितर शेणै गोंयबाब दाखयला आतां तुका दिसतलें विशेश कसो न्ही बस्ती पुंडलीक मामाल वय बस्ती पुंडलीक मामाल पुस्तकांत ताका संबंद म्हणून म्हळ्यार हे चिंतक कशे आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार ह्या दिक्कांत त्या दिशेन तूं त्या विशयाचेर कोण काम करतले आसले तांगेलो संबंद दवरून घेता आशिल्ले ह्यो बस्ती पुंडलीक मामान सोर न्हू काय 30 वर्स जाले ताणें पुस्तक बरोवन म्हाका दिसता 50 वर्सां वयर जालें ताका ताणें शेणै गोंयबाबा तागेलो संबंद आशिल्लो आनी ताका कोट केलेलो ताणें त्या पुस्तकां भितर म्हणून तुका दिसता तें प्रश्न 77 भितर आसा तो हांगा स्पश्ट जावन बरयता सर्गेस्त शेणै वामन रघुनाथ वर्दे वालावालीकर म्हळ्यार शेणै गोंयबाबू ह्या गोंयतुल्या विद्वानान गोंयकारांची गोंयां भयली वसणूक अशें म्हणून एक अंत भितर हाजे प्रस्तावन केला म्हूण तो सांगता कसल म्हणून म्हळ्यार विजयनगर रायदरबारांत हे कोंकणी मुळावी लोक सादारण विजयनगर काल येतना आमी तो शब्द तो आमकां जावका म्हणना काय सरस्वती न्हंयची तीरा मुळावी तें म्हणना तेन्ना कोंकणी लोक म्हणले एक जनांग तेन्ना उद्भव जाले नास कळ्ळो कोंकणी मुळावीतले एक दंडनायक जावन आशिल्ले कसं संस्थानार आशिल्ले तांणी म्हणून मंत्री जावन आशिल्ले मांडलेश्वर जावन आशिल्ले व्हड स्थानार तांणी आशिल्लेची म्हणून शेणै गोंयबाबूय सांगता हो शेणै सांगता बस्ती पुंडलीक शेणै सांगता अशें हांव शेणै गोंयबाबाक ताका आशिल्लो संबंद दाखोवचे खातीर हें हांगा चित्रण घाला आतां दोन तीन प्रमुख हांव सांगपाक इच्छा पावता कित्याक म्हळ्यार तांगेलें काम मस्त व्हड आनी मस्त प्रमुख आसा आमगेले हाका एक कोण म्हळ्यार चावुंड माधव म्हणून नांव तांणी बरयलें आसा वसंत माधव अशें म्हणून ताका नांव आसा म्हणून प्राय गोंयची इतिहासा भितर माधव मंत्री म्हणून सांगिल्लो म्हणलेलो व्यक्ती तोच आसच्या पुरो अशें म्हणून वो बस्ती पुंडलीक शेणै तागेले तेच अंत भितर सांगता आसा 77 77 पेजां भितर कळ्ळें तुका तो गोंयांत ब्रह्मपुरी स्थापन केलेलो मनीस 2 की 3 ब्रह्मपुरी तांणी त्या काळार स्थापन केली आनी ती काम करच्याक हो कारण कोण विजयनगर साम्राज्यांत आसून ताणें तो सुमार वर्स थंय तांत भितर आशिल्लो म्हळ्यार ते लेखान पळयल्यार तुका कितले वर्स दिसता तें 42 42 आनी 6 न्हय 48 वर्स तो
प्रमुख स्थानाचे विजयनगराचे अंत भितर आशिल्लो म्हणल्यार तागेले जिवितावधीचे प्रमुख काल आणि तो कोंकणी मुळावी एक ते सरस्वत न्हंयची मुळावी तातूंत तो मनीस म्हणून ताण तितलो काळ थंय आसून गोंयांतूय ताका गोंयच्या इतिहासा भितर तागेलें नांव परतून परतून येता तितलें ताणें तें काम केलें नासता ब्रह्मपुरी ते परत शिक्षण संस्थे ब्रह्मपुरी म्हणून म्हळ्यार ते शिक्षण संस्थे ताणें बांदून वाडोवन हाडच्याक मस्त काम केलें अशें म्हूण दिसता त्या मात न्ही आनी तो अनेक कसं दिसता म्हळ्यार एक शिक्षण एक दिवची महत्व म्हळ्यार तुम्ही सांगले सुसंस्कृत जन सरस्वती तशी परत सांगतना तांणी त्या मुखार हाडल्या न्ही काही वय आता एक कसं एक मिसकॉन्सेप्ट म्हणून म्हणटा पडटा एक चूक चिंतन असतं कसं म्हणून म्हळ्यार तांणी विद्ये म्हणून म्हळ्यार आणि शिक्षण म्हणून म्हळ्यार केवल डिग्री धार्मिक नाही धार्मिक काम करचे मात शिक्षण म्हणते नाही वेगळं वेगळं शिक्षण आसा आमगेलो देश तितले सान संकुचित नावाचे समाज नाही आमगेलो आमगेलो भितर आर्किओलॉजी शिकता आशिल्ले मागीर भूगर्भशास्त्र आशिल्लें खगोलशास्त्र आशिल्लें मेटलर्जी आशिल्लें वैद्यकीय आशिल्लें सुश्रुत न्ही पुरो वैद्यकीय न्हय ते पुरो केन्ना 500 वर्स क्रिस्तपूर्वी काळार आशिल्लो म्हणजे वेगवेगळ्या शिक्षणाक आमी प्राधान्य दिलेले लोक आणि ते क्रमेण मागीर खंयच्या काळार केवल धार्मिकाक मात शिक्षण म्हणचे एक परिस्थिती घेवन आमी पावले ते खरें न्हय ते अंत भितर मस्त शिक्षणाचें आसा तशी ताणें ते ब्रह्मपुरी केलेले एक प्रमुख मनीस तो आसा दुसरं नाव ते तुका दिसता कसं म्हणल्यार ते अंत भितर त्या स्लायडा भितर न्ही तेजे पयले स्लायडा भितर आसा पळय बालकृष्ण सेन बावा कस वो सेन बावा बालकृष्ण सेन बावा खंय आयलो शानबाग तो ते हें बरयतना कसं शासन बरयतना तेन्ना काळार तो ते बरयतलोच पडटा ताका कितलें भाशा ज्ञान आसा आनी अंत भितर समाजा भितर हें नांव कशें सांगता आशिल्लें अशें म्हळ्यार उच्चार करचे नमुन्यार आसता ते शानबाग म्हणून तागेलें तें नांव सुका म्हणून बस्ती पुंडलीकपणे सांगता तो बालकृष्ण सेन बावा म्हणून आनी वामन सेन बावा म्हणून नांव आसाची आनी तांणी कसल कसल स्थानार आशिल्ल्याची म्हणून सांगता पण मंगळूर प्रांत्याचो मंडळेश्वर त्या काळाचे हे कोंकणी लोक त्या काळाचे कोंकणी लोक ते म्हणून आनी भास तेन्ना आशिल्ली म्हण तो कोंकणी म्हणून एक शब्द ते प्रयोग करता म्हळ्यार ते भाशेर मनशाक आयडेंटिफाय काय जाता आनी ते ताणें अंत भितर 77 पेजारी हें स्पश्टपण बरयलें आसा अशी ते लोक विजयनगर साम्राज्यांत आनीक व्हडले कथ बरयले आसता ते सगळे कोरका जाल्यार आमकां 4 तास आमी एक उलोवन बसूं तितलें आसता गेले खबर हांव दोनीची चित्रण तातूंत घालां एक हें एक मुखार येईल तशीची आता नाही सेन भाव म्हणस ना आता सेन म्हणून सरनेम असना ते बेंगॉली लोकाले तान्ने शानभाग जावन आशिल्ले म्हळ्यार वृत्तीन तू शानभागाल वृत्ती कर्णिकाल वृत्ती तशी आशिल्ली बंगालाचे इतिहास काण पळोवक अध्ययन करता तूं एक लायक प्रश्न घालो पण ते आलोचन करच्याक एक हें ते कसं एक प्रश्न हय आता आचार्य म्हणून एक शब्द आसतलो कशी सगळे देशाक एकच शिक्षण दितलो आचार्य तशीच हें परत ಸ್ವಲ್ಪ थोडे शब्द आशिल्ले कितकी काय पळयले कर्णिक म्हणून म्हणतो कर्णिक तो बरयतलो आसलो म्हणून शानबाग म्हळ्यार आमगेले संस्कृतायेंतू म्हळ्यार कोंकणी संस्कृतायेंतू तो लेख बरयतलो शानुभोगर गुण लेखदली नोडू म्हणून कन्नडांत एक आसा कळना आणि ते शानभोग आशिल्ले म्हळ्यार शणै जाल्याची म्हणून म्हणटा तुम्ही शणै न्हय अशी दोन्ही चित्रण अनेक चित्रण ते दिसता ताजे मुखार येयलें तें कसं सांगता पळय एक हांव सगळेच एक जे विजयनगर साम्राज्याचे ते केन्ना दाखून केन्ना तें आशिल्लें सादारण 1336 1336 तें दाखून 1564 1564 ते आशिल्ले एक 2.25 की 250 वर्साचे समयांतू ते गोंयांतू आनी लोक स्थापीत जाले थंय दाखून विजयनगर साम्राज्य गोंय केन्ना विजयनगर साम्राज्यात मुळां आयलें तेन्ना उत्तर भारतांत आशिल्ले तावळ सांगिल्लो आनी काही चड लोक आयले ती म्हणून बस्ती मामान
बस्तीचे पुंडलीक म्हणून सांगता वामन मामाला तो काक तो म्हणाले बापोले संपर्क वामन मामाला नाव आहे कळणं ते आणि चड लोक येयल्याची म्हणून बस्ती पुंडलीक क्षण आहे आणि एक पेज मुखार गेल तशी ते कितले ते बरयलां ते 71 होय ते तो स्पष्ट जावन ते हांगा बरयता ते उमेद आशिल्ल्यान हें पुस्तक वाचल्यार भारी होय पण तें जितके चित्रण होण केलें रे पळय उत्तर भारतांतू वसणूक आशिल्ल्या खूब देव सारस्वत म्हणून ताणें आयडेंटिफाय केले लोक आसाची सरस्वती न्हंयची देगेचे वयले लोकांची वंशज तांणी कोंकणीचे कुडार गोंय आनी सगळे कोंकण प्रदेशांतून विस्थापीत जाले तो स्पश्ट सांगता तशी त्यांनी चड लोक इतक म्हणारी गोंयांत तांणी त्या प्रदेशांतून जेन्ना विजयनगर साम्राज्याचे रायभार चल्लें तेन्ना एक नमुन्याचे गिट्टाय आशिल्ली आनी इंग्लिशार आमी कशें सांगता स्टेबिलिटी म्हणटा लायक बरेंची कशें अर्थीकाय लायक आशिल्ली संस्कृताय लायक आशिल्ली भास विज्ञान आनी कला सगळें लायक बरें वाडून येयले निमित्त खूब लोक थंय येवन रबलेची ते पांचवी रंग दिसता पडटा सगळोची ते तांगेले विजयनगराचेले हें आशिल्लें साम्राज्य आशिल्लें म्हणून दाखयता मागीर बहमनी मागीर ते 1564 इस्वेंतू ते तालिकोटेंतू व्हडलें युध्द जालें वय त्या झुजा भितरी संस्कृताय सगळी नश्ट जाली तेन्ना मस्त मागीर कशें गोंदळ जालो 100 वर्स थंय तो गोंदळ हें जावच्याक त्रास जालो अशें म्हणलें तो इतिहासा भितर सांगता अशी दक्षिणाक येयल्ल्या लोकांक खबर हांगा आसा तशीच आता मी तांगेले एक आता दक्षिणा येतरी दक्षिणांत दुसरी नामनी संस्कृताय आशिल्ली तांगेले वेशभूषगी तांगेले खाण जेवणगी प्रत्येक विशयांत एक बदलप आशिल्ले एक बदल आशिल्ले असल एक नमनेची एक परिस्थितींत असल एक वातावरणांत आमी कशी होंदून गेलीची पण मनुष्य कशें म्हणून केन्नाय कसा म्हळ्यार आता वैज्ञानीक जावन आमी वैद्यकीय जावन आमी सांगता कसं म्हळ्यार एडॅप्टेशन म्हळ्यार जाता तशीच संस्कृतायेचें एडॅप्टेशन हें जाता भाशेचें एडॅप्टेशन जाता तें कसं सांगता म्हळ्यार हांगा उत्तर आनी दक्षिणेचे मिश्र संस्कृताय पृष्ठ 79 ते कसले दाखयला म्हळ्यार तो 2-3 कडेन सांगता कसं म्हळ्यार अशे तरेचे ह्या सगळेची लोकांची भास संस्कृत आनी प्राकृत मुळात आशिल्ली म्हळ्यार हांव सांगलें पंजाब हरियाणा हांगा उत्तर प्रदेश हांगा हांगेली भास संस्कृत आनी प्राकृत भाशेचे मुळावी आशिल्ले ते हांगेले पूर ते तशें आशिल्ले निमित्त कोंकणी बेगी समृद्ध जाली तांकां ती येता तांकां ती लिपी येता ती भास येता आतां आमकां न्ही आतां भितर कितली शब्द आमकां एक आसता पण तशीच वेशभूषण तूं म्हणलें वेशभूषण म्हणून तशीच अवतरेय आनी दाक्षिणात्य वेशभूषणाचें मिश्रण बरें जावन जालें म्हण वो चित्रचिकेची ते होड केलें तें दिसता पडटा ते कसं म्हणून ताणें सांगिलें हाका खंयचे लग्नाचें ताणें उदाहरण दिलां ताजे खातीर एक आमगे लग्नाचें आज मेरेन पारंपारीक जावन आसचें लग्नाचें हांगा लग्नाचें वस्त्र थोडे वैदिक कालाचे आनी मध्ययुगाचे मिश्रण दिसून येता म्हणून ताणें सांगचें कशें म्हणून म्हळ्यार शालो आनी वाल म्हळ्यार वेश्टी न्हेसची ते कोंकणी भाशेंत ते नेसप उत्तर भारतांत सगळे भारतां भितर आसता ते वय हांगा शालो म्हणून वयल घालताची मागीर खास घालचे खास मारचे तुगेल्या आजीक नवारी पारंपारीक जावन एक 100 वर्स फाटीत न्हय पुराय कोंकणी बायल मनशान कास मारून आसचें ते क्रमण गेलें पूण लग्नाक आज मेरेन ते आमी करचे आसा ते एक पारंपारीक जावन आसूचें ते कसन दाखयता एक ते एक सिंबॉलीक म्हणटा तें दाखयता कळ्ळें कास मारचे ते कापड कळ्ळें आनी बाजू पोल्क म्हळ्यार हे कशें चोळी कळ्ळें ताका एक चोळी घालताची ती बाजू म्हळ्यार स्लीव्ज वय नाही वंकी कळ्ळें बाजूबंद बाजूबंद आनी खोळयो खोळयो म्हळ्यार हांगा धव्या हांव वकले घालचे
तेही त्या गलते आशिल्ले म्हणून ताणें नाही, म्हळ्यार म्हाका त्याचे प्रश्न म्हाका पुढे आशिल्ले त्या प्रश्नाक तुम्ही ते सांगिल्ले म्हाका वापस ओड घासयले वय. ते खोडवी कसले घालका खोडवी घालची कशी अशी म्हणून म्हणाले ताणें सांगिल्लें एक काल आली ती साडी न्हेसतना ते सगळेची हे माथ्या वयल्यान घालून हें करता आशिल्ले आनी हे कसं न्ही ही चूळ अशी पडली छाती वय ते ताणून पोल्क म्हणटा वय, ते पोल्क तितलो व्हड नाशिल्लो म्हूण हा तो खाली हरद्याक हें घाल तितलो मात्र आशिल्लें ताजे खातीर वापस तें आनी हें दिसची ना कमळाल खातीर ताका एक आड घालता आशिल्लें आनी वरले ती करनाशिल्ले वरलं मागीर लग्नानंतर वरलं न्हू घालचें मागीर वरलं घालचें आतां ते तांचे भितर हे न्हेसतना वरलं आसता की ना वरलं शेंग कुर्टाक हे जावन आसता आनी हें घालचे खातीर वय ते पारंपारीक जावन आशिल्ली एक दाखोवचे खातीर ते आजी काही तांचे भितर आसत आनी थोड्या लोकांनी सांगिल्लें आसा कसन की म्हणून वयली एक कपडे कुडको सकयल एक कपड्यात कुडको मात्र आशिल्लो ताजे खातीर ते पारंपारीक हे जावन एक सिंबॉलीक जावन ते घालताचे आनी ताजेर एक सूर्यचंद्र चित्र आनी धवेच जावका ते धवे जावका ते मागीर ताणें बरें ही खोली आंगवलें म्हळ्यार तें धांपून घेवपाचें पांगरूची वस्त आसा आनी कोंकणी खोळी अशी म्हणल्यार वेल इंग्लीश अशें म्हूण ताणें आमचे भितर बरयलें आसता हें कसलें एका म्हणार ताणें हे पुरो इतिहास भितर हे पुस्तकां भितर ताणें आपळा तो त्या विशय ताणें आमकां दिलां पारंपारीक इतिहास म्हणून सांगता आनी ते माथ्याक एक हे मानचे मुंडासपांचे एक हे आसा वरताक आसा त्या महाराष्ट्रांत ते आसा पुराय कडेन आसा उत्तर भारतांत ते आसा मागीर आतां ते उगूर उगूर ते चिकेची कमी जालें दिसता आतां नवे नवे कलराचे आतां फुडली वारडीक पुरो पळयल्यार तांणी वेश्टीची कासमार न्हेसता ते प्राय भोवशा आर्थीक परिस्थिती हांगा खंय बनारसा देखून रेशमेची हाड तितली ताकद पूर्ण नाशिल्ली कितकी त्या खातीर ती धवेची आजेची कापसाचे कॉटन हें करचें म्हाका तें तितलें दिसता तांतूं कसो नवीन घड हें म्हाका व्यत्यास दिसना अशी संस्कृतायेचे सगळेची कथा इतिहास ह्या पुस्तकां भितर आनी हांव सांगलें न्हू ह्या पुस्तकांत सगळेची कितले 110 पेज आसूचे 110 पेजां भितर ताणें खूब मागीर तो कडेरी दक्षिणाक आयिल्ले लोकाले दक्षिण कन्नड आयिल्ले लोकाले खबर आमचे भितर सांगून हें पुस्तक तो संपता दक्षिण कन्नड आयिल्ल्या विशय ताणें एक चंद घालेलो आसा तटवर्ती कर्नाटकांत पुरे तो सगळेच तटवर्ती कर्नाटक सांगता कळ्ळें ते पळय सांगच्या तूं सांगलें ते आगेले हलमिडी शासनाचे काल न्ही पुरो तेन्ना देखून गुप्ताल काल तो उत्तर भारतांत गुप्ताल काल तो 500 देखून 800 शतमाना मेरेन गुप्त साम्राज्याचे काल देखून आमगेले लोक ते देखून हांगा सकल येयले आसाची म्हूण पण ते दुसरें ते 1225 ताणें दुसरो बंकीदेवाले नांव ताणें काणा कसं लायक म्हणून म्हळ्यार ते बंकीदेवाल काल रे हांगा मंगळूर प्रांत्याक वामन सेनभाव आतां सेनभावा काळांत वामन सेनभावा म्हणले एक अधिकारीक मंडळेश्वराक ताणें नेमणूक केले ताणेची हे कसं हे आडळीत करता आशिल्लो म्हळ्यार हांवें सगळेच इतिहासाची एक संक्षिप्त हें दिलां ताणें कसले विशय सांगलें म्हूण सगळे पुस्तकांत मागीर अळुपेंद्राल काल म्हळ्यार हांगा येतना मंगळादेवी आनी येतना हांगा अळुपराय तुळुराय आशिल्ले पुरा मागीर 1303 इसवेन तूं विजयनगराचे सकल आयले तेन्ना आयिल्ले अधिकाऱ्याक खबर आसा मागीर 1565 तेव्हा विजयनगराचे अंतिकाल तो ते पतन जालें तदनंतर 1650 इसवेन भितर इक्केरी रायाले अंगाशिलेची अशी ते 4 प्रमुख गांवां चित्रण दाखयलां तिके ते व्हड केलें दिसता पळय पयलें मंगळूर बंदर मागीर दुसरें उद्यावर गांव प्रमुख जावन आशिल्लो खंयच्या व्यापाराक व्यापार आजी तुका उद्यावर ते साना दिसता आजी ते एक कपडाच्या अंगडे वताची म्हणून लोक आसा मागीर एकडचे मंजेश्वर 13 शतमाना भितरीची ते गोविंद पै न्हय सांगला आनी पुंडलीक शेडे न्हय सांगला आनी एक पाडार पडलो गांव दिसता बारकूर
तुळू तुळू साम्राज्य रायशिले त्यावेळार मस्त जन आणि बारकूर अंतू मस्त शासन आजी काही मस्त देवळय असाची प्रभू म्हणतात पुरा असते तेव्हा पुरा थोडे अध्ययन केलेलं ताणे हे पुस्तकां भितरी सांगितलं इतर माहिती ताण कसं दिला या पुस्तकांत आणि त्या दक्षिण कन्नडाक एक प्रमुख एक विषय विंगड बरयला हे तटवर्ती कर्नाटक म्हणून सांगला ताणे केवळ हे कसं दाखयता द ऑथर कन्क्लूड्स द बुक विथ द इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन हांगा दिलेलं आसा पॉप्युलेशन अँड प्रॉमिनंट पीपल इन द सबसिक्वेंट जनरेशन्स हे 3 जिल्ल्या भितर म्हळ्यार आमी 13 बील चड आसपण हे 3 जिल्ले करावळी हे म्हणटा ताजे लांबाई 320 किलोमीटर आसा लांब करावळी आसा एक 10 लाख कोंकणी उलोवपी लोक म्हळ्यार तांगेले वंशज जो कोणा लोकांक खबर ताणें बरयला तांगेले वंशज आमी म्हणले करून गेले आत्ताचे जनसंख्या ताण बरयन तांतू भितरी हे आयच्या विशयांत हांव सांगता आसत जाल्यार ताणें मंजेश्वर अनंतेश्वर देवळाक 1293 भितरी आमगेले पूर्वज थंय ताजे आडळीत पडून आशिल्ले कळ्ळें हे पुरा पोर्तुगीजाले हे तर मात येयले न्ही अशें म्हणून ताणें हांतू भितर ताणें सांगिल्लें आसा हे एक प्रमुख विशय ताणें बरयला म्हळ्यार 1303 इसवी भितर बरयत पडतो वामनचे अनुभवाक ताणें तें बरयलां तांणी आज बंदर निरेश्वाल्य म्हणून जाग आसा पळय त्या जाग्यार येसुचे सोमनाथ म्हणून एक मंदिर तांणी केलेलं ताणें रबिल तो ताण ते केलेलं देवूळ ताण 3 की 4 देवूळ ते केलेलं आसाचे आनी तो करता म्हणून म्हळ्यार एक ते गोल्लर गणपती म्हणून एक देवस्थान आसा ते रस्त्यार बंदरार त्या रस्त्यार गोल्लरकेरी मठ म्हणून म्हणटात ते वामनसेन अनुभवाक तेन्नाच दिलेलें बंकी देवालान कालारी ताणें ते हें केलेलें कसं मंदिर प्रतिश्ठ केलेली आणि तांनीची ते आशिल्ले तेच लोक थंय लागीं त्या देवळा लागींची बस्ती त्याच वयर रस्त्यार एक बस्ती आसा तसो त्या बस्तीचे लागीं आसूचे मंदिरांतुले शानबाग राबून आसताची म्हणून जेन्ना तोंडांत ते नांव येताची तांणी ते बस्ती शानबाग जाल्ल्याची आनी त्याच बस्ती शणै जाल्ल्याची म्हण तागेले कुटुंबाचे खबर ताणें ते बरयलें आसा आनी ते सादारण एक 1816 इसवेन थंय तांणी आशिल्ले मागीर तांकां हे पुरा कामासून चड व्याहार आमगे लोकांक मागीर कशें आर्थीक हें चड जालें तो व्याहार करच्या गेलो आनी व्याहार करच्या वचून खंय गांवांक गेले आनी ते दुसरे लोकल हातांत तें मंदीर गेलें 300 वर्स तर आमी तेजे आडलीत पळोवन आशिल्ले म्हूण बरयता मागीर 17चे आनी 18 शतमाना भितर इक्केरी रायाली खबर येता तेन्ना आमगेले मस्त लोक अशें ते पुरा आधुनीक म्हूण येता आधुनीक इतिहास ताण प्रारंभ केलेलो काल दाखून आतां तें अशी आमगे लोकल हे इतिहास ताण सुंदर करून तांतू भितरी बरोवन हाडलें आसा हातूंत भितर ह्या पुस्तकाक आनी एक आमी एक हे दिवका म्हळ्यार कशें नाही ताजी फुडे आती एक मिगेले असं अशें आशिल्लें कन्नडांतू बस्ती पुंडलीक शणै मम्मान बरयतन पुस्तक अशें आशिल्लें विश्व कोंकणी केंद्राचे नेतृत्व म्हळ्यार मुखेलपणारी रमेश लाड मम्मान हे अणकार कोरून कोंकणीक अनुवाद कोरून सुंदर पुस्तक अशें आशिल्लें अशी जाल्लें पुस्तक अशें आसतना रमेश लाड हांगेले विशय ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिवं रमेश लाडाल खबर हांव तांकां घालेलो आसा पण ह्या पुस्तकाचे कोंकणी अणकार करपी रमेश लाड तो गोंयचे आतां आमगे लोकांक थोडे एक थोडे लोकांचे एक विभागाच्या एक मना दिसचे आसता कशें म्हळ्यार हे गोंयकाराली कसाली तुमी भास उलोवची अशें म्हणून सांगतले लोक आसात आमी केन्नाय कशें म्हळ्यार आमगेले भाशेन तूं खंयचेय भाशेन तूं चांग भास कोण वापरता स्टँडर्डायझेशन ते साहित्यीक भास कोण वापरता आमी तांकां मान्य करता ते पुरो जणांच्यानी येना ती खंयचेय भाशेन जाल्यार तशी तो कन्नड भास जाल्यार काण पडला साहित्यीक भास बेंद्रेन की वेंकटेश अय्यंगारान की मंजेश्वर गोविंद पैन की आनी बरयली भास पुरो जणांक येना आतां धारवाड हांगा गेल्यार तांगेली भास एकदम उलोवपी भासच कारण चांग साहित्यीक भास खंय आसा ते मान्य करच्याक आमी शिकूं का ना आमी घरा उलयली भासची सगळें सम म्हणून सांगता आमगेल्या लोकांक एक जोर एक अभ्यास आसा ते बरें न्हय कित्याक म्हणून म्हणलें साहित्य वाडूंक जाल्यार तूं तावळ सुरेख सांगलें साहित्य वाडिल्लें तशीच एक भाशेचे उत्कृश्टताय दिसून येता
ते काम खूब ताका विश्व कोंकणी केंद्राचे पुरस्कार पैरी 2023 ताका मेळल आसा रमेश लाडाक. ताणें कन्नड लेखक ताच्या कन्नड भाशेच्या हांगा येत आशिल्ले निमित्त ताणें लायक कोंकणीत बरयतना लायकोन अणकार केला. ताणें पयलीं केलें कोणान म्हळ्यार मास्ती वेंकटेश अय्यंगारालीच व्हड कन्नड कवी तो कळना. तागेर पुस्तक ते सಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ಕತೆ ಖಾಲಿ ಕಥೆಗಳು ಪಡಂತೆ त्याने ताका केल्लेले कथेर साहित्य अकादमीचे अणकार पुरस्कार साहित्य केंद्र साहित्य अकादमी म्हणून म्हणणारी व्हड संस्था साहित्या भितर तांणी ती मान्यताय दिवका जाल्यार ताका ती भाशेची उत्कृश्ट कितें आशिल्ली म्हणून आमी समजूंक जाय. ते कितले 1998 आमी तर 1998 आमी जर केलो तशी ताणें मेगेल पुस्तक केलें ध्रुव तारे पुस्तक हांव पयलें हांव कन्नडार बरयलें पण आमकां आमगेली भाशेचे आमगेली संस्कृतायेचे आमगेले लोकल काणी बरोवंक जाल्यार कन्नड भास वापरची परिस्थिती आमी आशिल्ली एक कालार. हांव कन्नडारी बरयलें 30 वर्सां फाटीक ते बरयता तें कोंकणी लोकल काणी म्हूण समजून गोवा कोंकणी अकादमीन तें कोंकणीर करूंक तें कळना म्हणून आमकां बरोवचें येना जाल्यार तुमकां बरोवचें आमी शिकयताचें म्हणून एक छान उद्देशान ते रमेश लाडान केलें. ताकाय पळय ते बरयलां पळय डॉक्टर TMA पै प्रतिष्ठान पुरस्कार कितल्या इसवेंत दिला 2008 ताका त्या हाका अणकाराक प्रशस्ती मेळ्ळा. म्हळ्यार एक भास कितले लायकून बरोवचें जाता कशी वेदीक भास एक वेदीक संस्कृत एक आगेले कोणाले आमगेलो काळिदासान कितली भास संस्कृतांत श्रेष्ठ आसा तितले श्रेष्ठपणान आमगेले भाशे बरोवचे जाता तितलो तांक आसता ताका तितले तांचे भितर शब्द भंडार आसा बट तशें लायक आमी शिकूंका आमी घरा उलोवची भाशेच सम ताजेरी शिकोवका ताजेरी पुस्तक बरोवका म्हणून आमगेलो एक संकुचित मनोभाव जाता तो अशी आशिल्ली आनी हें आमगेलें हें पुस्तक म्हाका आज आमी अध्ययन कोरका जनान मुखार दवरका म्हूण दिसून हें पुस्तक आज केल्लें आसा. विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलपणारी प्रकाशित जेले सारस्वत ब्राह्मणाचो प्राचीन इतिहास म्हणल्यार पुस्तक बस्ती पुंडलीक शेणे मम्मान हे कन्नडान बरोवन रमेश लाड मम्मान हे अणकार केलेले आसा. ह्या विशयारी ह्या पुस्तका विशयारी आमी नियाळ केला इतली वेळू इतले आमकां माहिती दिले आनी ह्या पुस्तकाची एक श्रेष्ठताय कितले या उत्कर्षताय कितले म्हणून सांगून दिलेले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै मम्माक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॅम. तशीच आमगे सर्व वीक्षकांनी हे पुस्तक काण घेवन म्हळ्यार विक्रय करून म्हळ्यार घेवन या वाचूका सकडांनी आनी सकडाक हाजी माहिती कळका म्हूण सांगून सर्वांक धन्यवाद सांगून तशी सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण मागताची हांव आयची ह्या कार्यावळी हांगाची सोंपता.